गोंय सरकार येरादारी मोडप्यांक दितले दंडाची रक्कम देंवयतले? राज्य निर्णय घेवपाक शकना ही अटॉर्नी जनरलाची गायडलायन गोंय मारतले भिस्क्यार. बुधवारचे मंत्रिमंडळाचे बसकेत जातलो निर्णय. एमपीटीचेर बुधवारा येतात मोर्चा घेवन मिलिंद नायकाची शिटकावणी. हार्बर जेटीर नाफ्ता स्टोर करपाक घेतली हरकत. नाफ्ताची बोट परतून एमपीटी बंदरार हाडपाकय विरोध. म्हादयच्या विशयावेल्यान काँग्रेसीचो राजभवनाचेर मोर्चा. म्हादय बचाव आंदोलनाची पणजे जाली बसका. कर्नाटकाक दिल्लें पत्र फाटीं घेवपाची केली मागणी. सृजनशील सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल 15 डिसेंबराच्यान सुरू. 8 दीस चलतल्या ह्या फेस्टिवलात पणजे 12 कडेन पळोवपाक मेळटले कलात्मक देखावे. संवसारभरचे 1,500 कलाकार घेतले वांटो. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. येरादारीचे नेम मोडटल्या खातीर सुधारीत मोटर वाहन कायद्या अंतर्गत निश्चित केल्ली दंडाची रक्कम उणी जावं येता सांगपाक शकना. कारण भारताच्या अटॉर्नी जनरलान सांगला येरादारी मोडप्यांक दितल्या दंडाची रक्कम उणी करपाचो अधिकार राज्याक ना. पूण गोंयचो येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो म्हणटा हे रकमेत उणाव हाडपाचो प्रस्ताव आसा आनी बुधवारा मंत्रिमंडळ ह्या विशयाचेर चर्चा करतले. आनी तशें जालें जाल्यार 1 जानेवारीच्यान ती चालीक लायतले. जुलयांत लागू जाल्ल्या येरादारी कायद्याच्या आदारान चालीक लायतल्या दंडाचे रकमेविशीं गोवा 365 आरटीओ ऑफिसांतल्यान अदीक जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. पूण कोणच उलोवपाक तयार ना. मजगतीं दलाय लामाक येवकार दिवपा खातीर एअरपोर्टार गेल्ल्या येरादारी मंत्री माविनान मिडियाक सांगलें की गोंय गुजरातचो मॉडेल फुडें व्हरपाक सोदता. अजुनूय तो हेच सांगता, पळयात. From the 1st of January. In fact, tomorrow is a cabinet meeting. I am trying to get it passed in tomorrow's cabinet meeting so that it will be implemented as of 1st January. It is up to the cabinet, even though I have proposed lowering of the rates for normal offences and certain offences where we have no power, they will remain as it is. For example, drunken driving, there is going to be no relaxation whatsoever. More or less, we are choosing the Gujarat model. In Gujarat, they have lowered the fines for several offences. So we are trying to follow Gujarat and maybe a little bit of what is being followed in Maharashtra. दलाई लामाचे आशीर्वाद घेवपा खातीर तिबेटियन व्हडा संख्येन एअरपोर्टार एकठांय जाल्ले. तातूंतल्यान दलाई लामानय लोकांक जोडपी आपूण एक बरो अध्यात्मीक फुडारी आशिल्ल्याचें सिद्ध केलें. दाबोळे विमानतळावेल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गणेश बेन्झोप्लास्ट टँक वास्कोचो नाफ्ता फ्लॅश पॉयंट जावपाचो आसा. दोना पावलाचे ते बोटींतलो नाफ्ता वास्को वेळेर उसपुवपाची तयारी चलिल्ल्यान थळावो आमदार मिलिंद नायक बेजारला. मंगळार सांज मेरेन नाफ्ता उसपुवपाची ऑर्डर फाटीं घेतली ना जाल्यार एमपीटी अध्यक्षाच्या घराचेर मोर्चा हाडटलो अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. एमपीटीच्या अध्यक्षाकच वास्को हो नाफ्ता उपशिल्लो जायसो दिसता, मिलिंदान गोवा 365 सांगलें. ह्या विशयाचेर आपूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेनय उलयला आनी खंयचेच परिस्थितीत नाफ्ता वास्को वेळेर देवपाक दिवचो ना अशें सांगिल्ल्याचें मिलिंद म्हणटा. ते विशीं ताणें चिटय बरयल्या. जर आयज सांजे पर्यंत आमचो रिजल्ट येना, आमकां कळना, हांगा घालचें ना म्हणून, जाल्यार आमी एमपीटी चेअरमॅनाच्या ऑफिसान वचपाच्या रोय सगळे लोक आनी हेच्या पेक्षा 10 पटीन लोक येवपाक तयार आसा. पूण हांगा हय मटेरियल आमकां नाका. तेणी ज्या पद्दतीन तें हँडल करपाक चिंतला, हाडपाक जबाबदार तो, व्हरून काडपाची जबाबदारी तेची. हांव सीएमाकय 4 फावटी सांगला तो मेन कल्प्रीट तें हाडपाक. तेणी परमिशन दिवंक नासलेली ती बोट हांगा येवपाची नासली. ऑफिशियली म्हाज्या लेटरेडाचेर हांवें ताका एक लेटर केला आनी सीएमा कडेन वचून उलयल्या उपरांत सीएमान म्हाका सांगलें तूं प्रेस घे आनी क्लियर कर, आपूण तुका उतर दिला, हांगा घालचें ना. पूण तेच्या उपरांत तो ट्राय करतालो तो आमच्या सीएमा वयर जालो अशें दिसतलें. तेणी तें करचें न्ही. भायले बार दुसरें ऑप्शन आहा, ट्रान्सशिपराचेर ट्रान्सशिपींग करप आनी दुसऱ्या वेसलान घालप तें आनी भायले बार व्हरप. ही पिडो हांगा आपणा नाका. भायले बार वचनी, हांगा येवची न्ही. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. म्हादयच्या विशयाचेर मंगळारा 2 कडेन बोवाळ जालो. सरकारा आड घोशणा दीत काँग्रेसीन मंगळारा राजभवनाचेर मोर्चा व्हेलो जाल्यार दुसरी कडेन म्हादय बचाव आंदोलनान निषेध सभा घेतली. म्हादय बचाव आंदोलनान महालक्ष्मी देवळा कडेन जाहीर सभा घेतली. अरे
दे अरे लौटा दे लौटा दे काँग्रेसीन व्हेल्ल्या मोर्च्या वेळार व्हडलो बोवाळ जालो. काँग्रेसीचे वावुरपी आनी पुलिसां मदीं झटापट जाली. जाल्यार काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान बॅरिकेड्सा वयल्यान उडी मारपाचो यत्न केलो. काँग्रेसीच्या प्रतिनिधी मंडळांत गिरीश चोडणकार, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी हेरांचो आस्पाव आसलो. काँग्रेसीच्या प्रतिनिधी मंडळान म्हादय आनी गोंयचे इबाडिल्ले अर्थवेवस्थेचेर चिंता उक्तावपी 2 निवेदनां राज्यपालाचो सचिव रुपेश ठाकुराक भेटयली. ज्या इकॉनॉमिक क्रायसीस जी मोदी सरकारान आनी मोदी इकॉनॉमिक्सान देशाच्या लोकांचेर आयज उपाशी रावपाची पाळी येयली. आनी दुसरो म्हादय बचाव रॅली असो 2 इश्यूंचेर आयज आमी राजभवनाचेर मोर्चा घेवन येयले, रॅली घेवन येयले. कर्नाटकाची इलेक्शन जिखपा खातीर आयज म्हादयचो सौदा केलो. कारण गोंयांक हे ल्हान 10 लाख वोटर्स, 2 लोकसभा, 40 विधानसभा, तांकां कर्नाटकाचे खूब लोकसभा दिसतात. कर्नाटकाचे करोडाचे वोटर्स तांकां दिसतात. सो नरेंद्र मोदीक फक्त वोटर्स दिसतात, सिटिजन्स दिसतात. आनी त्या खातीर आमच्या आवयचो आयज तेणी सौदो केल्लो आसा आनी तितून भितर BJPचे सगळे सामील जाल्ले आसा. आनी त्या खातीर हांव मागतात सरकारा कडेन की ताबडतोब जी EC दिल्ली आसा ती विथड्रॉ करची. आमी आयज गव्हर्नराकूय सांगतात आनी गव्हर्नरा मार्फत आमी पंतप्रधानाकूय सांगतात. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीजाचेर ज्यो बाकीच्यो एन्सिलरी इंडस्ट्रीज डिपेंड आसा, त्यो मागीर स्टील इंडस्ट्रीज जायात, त्यो बाकीच्यो कसले पार्ट्स करपाच्यो इंडस्ट्रीज जाय, ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीनी आज खुबश्या कडेन लॉकआउट केल्लें आसा. तांचे एम्प्लॉइजांक सामके म्हणजे काडून उडयल्ले आसात. म्हणजे पार्ले बिस्कीट कंपनी जी सामान्य मनशा खातीर बिस्कीट विकपाचें काम करता, ती कंपनी स्टेटमेंट करता की आमच्यो बिस्किटी खपनात आनी म्हणून 10,000 लोकांक आमी ले ऑफ करतात. ही परिस्थिती ह्या देशांत हाजे पयलीं केन्नाच आयिल्ली आमकां पळोवपाक मेळना. बायलांची सेक्युरिटी ज्या पद्दतीन धोक्यांत येवपाक लागल्या सगळे कडेन, दिसान दीस ज्या पद्दतीन अत्याचार जावपाक लागल्या आनी फक्त दुसऱ्या कडेन बोट दाखोवपाचें काम चलता. एक तेप आशिल्लो की पयलीं सदांच ते काँग्रेस सरकारा कडेन बोट दाखयताले. आज काँग्रेस सरकारा कडेन बोट दाखोवपाक मेळना, कारण गेल्लीं 5 वर्सां तांच्याच सरकार आसा. म्हादय वाटोवपा खातीर चालू केल्ल्या आंदोलनाचो भाग म्हणून म्हादय बचाव आंदोलनान महालक्ष्मी देवळा कडेन सभा घेतली. केंद्र सरकारान कर्नाटकाक दिल्लें पत्र फाटीं घेवपा खातीर म्हादय बचाव आंदोलनान सरकाराक क्रिसमस मेरेनचो वेळ दिल्लो. आम्ही 10 युनिट्स घेऊन सुरू केल्ले पळय संस्था, आणि बोल्डली सुरू केल्ले. फादरान जशें सांगलें तशा पद्दतीन आमी धर्म आमचो पक्ष, आमची बाकी तरेतरेची वी मे डिसएग्री ऑन 10 पॉयंट्स बट वी एग्री ऑन 1 पॉयंट. हे म्हादयचे निवड जाल्यार वी शूड कम टुगेदर. अशा पद्दतीन आमी एकठांय येवपाक जाय. उलो मारल्या नंतर हांगा तरेतरेचे पक्ष, हांगा शिवसेना आसा, वेगवेगळे आसा, आनीक आसा. ताणी आमकां सांगिल्लें कर्नाटकाचें इलेक्शन जालें काय मागीर आमचें सपोर्ट डिक्लेअर करा म्हणटा. आमी सांगतात की सरकाराक आमी वी हॅव बीन व्हेरी लिबरल. त्या प्रकाश जावडेकर केंद्रीय मंत्री, कित्याक तो व्हडलो मनीस आसपाक जाय, तो एकदां काडटा नोटिफिकेशन आणि आमचे डेलिगेशन चीफ मिनिस्टराक घेवन गेल्लें डेलिगेशन, ताका सांगता अशें जालें म्हाका खबरूच ना म्हणटा तो कित्याक केंद्रीय मंत्री जालें म्हाका काय कोणें गेला ताका दळीदऱ्याक म्हाका कांय खबर ना. 15 दीस रावा आणि आमी जें कितें आसा तें करता. आणि दोगांनी घोशणा केल्यो, 2 मंत्री आणि स्वता प्रमोद सावंतान, की 5 तारखे मेरेन जर हे नोटिफिकेशन कर्नाटकाच्या फेवरान दिला, ते फाटी जर घेतले ना जाल्यार आमी आंदोलनान देंवतले. तुमकां कापासदाद आसा चोरानो आंदोलन देवपाची. आंदोलनान देंवपाक क्रेडेन्शियल्स लागतात, गुणवत्ता लागता, पात्रता लागता. चोर आंदोलनान देवना. म्हणजे म्हादय म्हणल्यार हो इश्यू कितें हे घेवन आज हांगा तिसवाडीन पावले आनी खुबशे लोकांनी आमकां आज साथ दिली. सगळ्यांक देव बरें करूं. पयले सुवातेर हांव चड उलयना, कित्याक फुडें स्पिकर खूब आसा आनीक आमचो मेन स्पिकर जो आसा. म्हाका आज हांगा इतलेंच सांगूचें दिसता की गोंय सरकार जो आसा, जो सगळ्या गोंयकारांक मारूंक सोदता. राजभवना कडल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी महालक्ष्मी देवळा कडल्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजे सिटीत सेरेंडिपिटी,
कलेचो, प्रतिभेचो आणि कल्पकतायेचो आविष्कार घडोवपी सृजनशील सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल 15 ते 22 डिसेंबर मेरेन चलतलें. गोंयची राजधानी पणजे कलात्मक करून सोडपी सेरेंडिपिटीचें हें 4थें वर्स. अनुच्या सेरेंडिपिटी ऑफ फेस्टिवलांत सुमार 100 दृकश्राव्यात्मक प्रकल्पांतल्या जगप्रसिद्ध कलाकारांचो आविष्कार आणि चित्रां पळोवपाक मेळटलीं. 8 दीस चलतले ह्या फेस्टिवलांत पणजे 12 कडेन वेगवेगळे कलात्मक देखावे पळोवपाक मेळटले. सुमार 1500 थळाव्या आणि परदेशांतल्या कलाकारांचे कलाकृतीक लागून 8 दीस पणजे शार विविध कलाविष्काराची राजधानी जावन रावपाची आसा. How it comes together is because of the 14 curators and the many special curators that put in so much hard work to make sure that we use the spaces that we get from Goa to its best ability. The Serendipity Arts Festival is an initiative of the Serendipity Arts Foundation. When we started the foundation, the intent was to support artistic practices in whichever way that we can. And we soon realized that to actually support and make a difference, we needed to do something at a scale. In a country like us, which is so large and so diverse, it is really important to make an impact. Palace, which has always been fractured and contested, was used in a most marvelous way as a full-scale, world-class kind of exhibition space for really beautiful art and exhibitions, including by Ranjit and by Prashant Panjia. So this was immediately a data point for all of us in Goa. Here's something which is able to do things at a different scale with great sensitivity to its location. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. भिवपाची गरज ना. थळाव्यांचे मागणे प्रमाण वेस्टर्न बायपासाचें काम जातलें. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान सांगलां. ह्या बायपासाचो लोकांकय त्रास जावंक फावना आनी ताका लागून सैमाचोय इबाड जावचो ना हाची जतनाय घेतलो अशें पावसकारान उतर दिलां. मंगळारा भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव, खात्याचे अधिकारी, पंचायत वांगडी आणि थळाव्यांक बरोबर घेवन खारेबांद बाणावले वेस्टर्न बायपासाची पळोवणी केली. थळाव्यांचे गाराणे आयकून घेतले उपरांत लोकांक जाय तसोच बायपास जातलो हाची गवाय ताणें थळाव्यांक दिली. पळयात. 5.5 हायट आसा ती लोकांक 6 मिटर जाय. त्या कारणान तेंय आमी धाडलां म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन जे ऑथॉरिटी नॅशनल हायवे कडेन आमी सगळे धाडला TPR तयार करून ते आमकां सँक्शन मेळटलें. आनी चडांत चड आमचें जें काम चालू आसा डिसेंबर 2020 म्हटल्यार जातलें. जो आमचो कुठ्ठाळेचो ब्रीज आसा, कुठ्ठाळेचे दोनी सायडीचे जो ब्रीज आसा ते सुद्दां कुठ्ठाळेचो 50% कुठ्ठाळेचो 50% काम जालां आनी बाकीचे दोनी सायडीचे ब्रीज जे आसा ते 70% काम जाल्लें. आतां आमी डिसिजन घेतलां जवळ जवळ डिसेंबराच्या 15-16 तारखेक आतां न्यू इयर आसा, क्रिसमस आसा, त्या खातीर ट्रॅफीक जें सिमतोरी कडेन म्हणजे नुया इगर्ज आसा थंय ट्रॅफीक चड जाम जाता म्हणजे कार्मेल कॉलेजी कडेन बी. त्या खातीर आमी जो वेस्टर्न बायपास थोडो म्हणजे नुस्त्या मार्केट म्हणल्यार आमचो 1 लेन जाल्लें आहा ते आमी लोकां खातीर सद्या ओपन करतले 15-16 तारखेक. आतां सिवरेजीचें जें उदक पळय ही 6 रिवर हांगा कितलीशेच लेगय आसा आनी पावसांक हांगसर वॉटर लेवल वाडटाय त्या प्रमाणे हो जो वेस्टर्न बायपास जे बांदपाचें कलवटाची सायज जी वाडोवपाची 3.3 आसा ती 6.3 केल्ली आसा. 25 मिटर ब्रिजय आसा हांगसर. म्हणजे त्या प्रमाणे उदकाक जशी वाट काडपाची ते आमी काडटले. आज ताणें आपल्या प्रॉपर्टी घातलें म्हणल्यार उदक पायप घालून पायप न्ही ते आतां काम चलता न्ही त्या खातीर आमी ते पायप घातला. पायप हें परमनंट न्ही, हें टेम्पररी सोल्युशन पायप घातला. 3/5 हिंगा कलवट जावपा जाय. 2x2 आहा तो. आनी आमकां मिनिस्टरान प्रॉमीस केलां. येस, तेणें कॉन्ट्रॅक्टरान प्रॉमीस केलां. सो तें पयलें आमकां दाखोवया मॅप करून आमकां हें करून हाडून मागीर तुका रेकमेंड. तूं हिंगा रे मागीर तुका रे मिनिस्टराक सांगलां मांडे इकरांक कॅप्टन ऑफ पोर्ट WRD रिवर नॅव्हिगेशन CM हेंकां आपोवन हे आमचे वेस्टर्न बायपासाचे जे इन्चार्ज आहाय तांकां आपोवन आमगेले पंचायताक आपयलां. ते येवन सगळे आमी ते डिस्कस करले आनी मागीर थारायतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सद्याक आपूण कांयच सांगपाक शकना. जीवरक्षकांनी दिल्लें निवेदन वाचतलो आनी प्रतिक्रिया दितलो, पर्यटन संचालकान सांगलें. आमचो प्रस्न सुटावे करात अशी मागणी घेवन संपार गेल्ल्या जीवरक्षकांनी मंगळारा पर्यटन संचालकाक निवेदन भेटयलें.
2 महिने जायत आले तरी जीवरक्षक संपार गेल्यात. संपाचो भाग म्हणून मंगळारा ह्या जीवरक्षकांनी पर्यटन खात्याच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शनं केली. उपरांत संचालकाची भेट घेऊन ताका मागण्यांचे निवेदन दिले. तांचे कितें कितें तेणी आपले डिमांड्स दिलेले आसा कित्याक लागून ते स्ट्रायकार असे आनी तेंची ग्रीवन्स एगेन्स्ट द एजन्सी थोडे डिमांड्स तेंचे आहा की तांकां परत घेवचे आनी भायले तुमी लायफ कार्ड हाडचे न्हू पेमेंट टायमार ना अशें कितें तेंचे ग्रीवन्स आसा ते आमी आतां पळयलां तें कितें सो ते आमी वील लूक इन टू दॅट वॉट आर द एक्झॅक्ट ग्रीवन्स वेदर वी कॅन इंटरव्यू इन दॅट एंड वॉट एवर रिलीफ वी कॅन सी सो वी हॅव आस्क्ड फॉर कमेंट्स फ्रॉम द एजन्सी वॉट एवर दे हॅव गिवन. सो एनी तेजी आनी मागणी आसा की तांकां गव्हर्मेंट जॉब तांकां फिक्स करपाचो DCTC दिवचो म्हणून. दीज आर पॉलिसी डिसिजन एंड इट इज अ कॉन्ट्रॅक्टर. Anyway, contractor we cannot tell them to, they have the labor laws, they will go into that, they have their rights to whatever labor laws are there with that. But he is totally a contractor with us, so we cannot direct him to or something like they are saying take in the government. So that is a policy of the decision of the government, whether to have a contract with our own, whether to have beach cleaning services with our own people or whether it is a contractor. That is a decision government has to take. पणजीच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिक्षण हे समाजाच्या फायद्या खातीर आसता. शिक्षणांतल्यान मेळपी खंयचे म्हायतीचो समाजान वापर करून घेवपाक जाय. कायदो आनी हेर कसल्याय महाविद्यालयांचे शिक्षण हे उद्देगीक हेता खातीर न्ही जाल्यार समाज हिता खातीर आसपाक जाय अशें मत VM साळगांवकर कायदो महाविद्यालयाचो प्राध्यापक MR प्रसादान मांडलें. लिगल एड सोसायटीन VM साळगांवकर कायदो महाविद्यालयाच्या जोडपालवान मळ्यातल्या बसंतराय नीलचंद मेलवानी रिक्रिएशन सेंटरात ज्येष्ठ नागरिकां खातीर फुकट लिगल एड सेंटर उक्ते केला. ह्या वेळार बसंतराय नीलचंद मेलवानी रिक्रिएशन सेंटराचो विश्वस्त राजा मेलवानी आणि हेर मान्यस्त हजर आशिल्ले. Education is for the benefit of the community. Though we may tell the children, our own children, if you don't study, you become rickshaw puller. That's not the way the education works. Any knowledge that is created by the education or education institutions, any research, any findings must be useful to the society. I don't believe that the law colleges or any other colleges should teach for the industry purpose, but it should be for the community purpose. We have tied up with the VM Salgaonkar College who through their students will be having a free legal aid cell stationed right out here at this center, which will be functioning for the benefit of the needy in our society. So it's going to be very, very beneficial to the needy to come and avail of legal services and to take legal opinions. So what our basic motto is, we want to serve the community and we want to give them legal assistance and legal guidance. So as free legal aid cells, what we do is we give them free legal assistance. It can be paralegal assistance, like we can make cards for them, correction of cards, senior citizens. And here at the BN Melwani Recreational Center, we're aiming towards helping the senior citizens. So this privilege is available not only to the members of the Melwani Center but the community as a whole. पुणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता मारिया हेर खबरांचेर नदर पळोवया न्यूज राऊंडअप. श्री विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्थेन मंगळारा त्यांच्या कला आणि वाणिज्य उच्च माध्यमिक विद्यालयाचो रुप्य महोत्सव मनयलो. ह्या विजयानंद उत्सवाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुखेल सोयरो म्हणून हजर आसलो. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शाळांनी भुरग्यांक स्पर्धा परीक्षा खातीर तयार करूंक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कुशळटाय प्रशिक्षण दिवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. नवीन टायम्सान मंगळारा 8व्या शालेय पावंड्या वयले प्रश्न मंजुषा सर्तीचें आयोजन केल्लें. डेक्कन कॅमिकल्साच्या जोड पावलान आयोजीत केल्ली ही सर्त धेंपो हावजात जाली. गोंयचो मास्टर मायंड ह्या शिर्षका खाला ही सर्त जाली. सांगात संस्थेन 3 दिसाच्या कला प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. माजोड्याच्या आर्ट गॅलरीत 11 डिसेंबर ह्या प्रदर्शनाक सुरवात जातली. खाशेल्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप हो प्रदर्शन आयोजना फाटलो उद्देश. होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ता निमतान भरपी फेरयेंतल्या स्टॉलांक कितली सुवात दिल्ली ताची म्हायती घेवपा खातीर मडगांवचे कांय नगरसेवक मुख्य अधिकारी अजित पंचवाडकाराक वचून मेळ्ळे. तशेंच स्टॉलांक आकारिल्ल्या सोप्यांची म्हायती ताणें घेतली.
जॉयंट व्हिलांक परवानगी दिवंक ना अशें मुख्य अधिकारी सांगता. पूण डेरसाच्या म्हणण्या प्रमाणे जॉयंट व्हील अजूनय थंयसरूच आसा. विकास परिशद मांद्रेच्या न्यू इंग्लीश प्रायमरी स्कूल, प्री प्रायमरी स्कूल आनी रमाकांत खलप हायस्कूल मांद्रे हांचो मांद्र्या न्यू इंग्लीश हायस्कुलांत स्नेह मेळावो जालो. सुवाळ्याक मुख्यमंत्र्याचो OSD दयानंद चावडेकार, सरपंच राघोबा गावडे, सचिव नामदेव सावंत हांची उलोवपां जाली. भुरग्यांच्या आंगांतल्या वेगवेगळ्या कळाशीचो दृश्य आविश्कार पालकांक पळोवपाक मेळ्ळो. पळयात तातूंतले कांय खीण. वारखंड पेडणेच्या शांतादुर्गा कल्चरल अँड स्पोर्ट्स क्लबान नितळसाणेचो एक बरो आदर्श गांवांक घालून दिला. वारखंडच्या माऊलीचे जात्रे आदी तशेंच जात्रे उपरांत ह्या क्लबाच्या वांगड्यांनी माऊली शांतादुर्गा देवळाचो वाठार नितळ करपाची मोहीम राबयली. ह्या वेळार सरपंच पल्लवी परबाचे हस्तुकी कपड्याच्या पोतयांचे वांटप जालें. आमचे खबराकार मांद्रे आनी पेडणेच्यान संदीप कामुलकार, दिवचलच्यान महेश गोवेकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरापत्रां उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फाव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो. पळयात कशें आसा. थोडे लोक आमी म्हादयचेर कित्याक बोवाळ करता काय म्हणटा पळय, हांकां हांव एक सांगता, तुमकां कांय खबर ना. म्हादयचें उदक जर बंद जर जालें जाल्यार उदक ना म्हणटकीर न्हावपाक मेळचें ना. आनी जर तुमी न्हायनात जाल्यार मागीर त्या माध्यमांतल्यान फुस करून परफ्यूम मारचो पडटलो, नाजाल्यार आंगाक घाणी मारतल्यो.